9 समन्स चुकयल्यान केजरीवालाक हायकोर्टान अटकेपासून थाकाय दिवं नाशिल्ली। उपरांत ईडीन ताका घरा वचून उखल्लो। देशभर आपाचे कार्यकर्ते चाळावले। We have showed solidarity with our leader and we are here to tell them but they are की भिवन रावा म्हणून भिवपाची गरज आसा। सीएम म्हणटा भिवपाची गरज ना न्ही, तुमकां भिवपाची गरज आसा। साउथ गोवा सीट, नॉर्थ गोवा सीट न्ही, देशभर तुमकां भिवपाची गरज आसा हेच सांगपाक तांकां आमी। It is only Arvind Kejriwal because Arvind Kejriwal is a person from the system. ओ सिस्टमांतलो भुरगो, ओ सिस्टम जाणा आनी सिस्टमाक वाजेन आज तो भायर येवन सिस्टमांतलो भायर येवन ही वेंट टू फायट अगेन्स्ट दिस वॉट इज हॅपनिंग आनी डेमोक्रेसी जो हत्या केल्ली हा। सो हो सिस्टमांतलो भायर येवन आज दिल्लीन हेल्थ मॉडल, एड्युकेशन मॉडल हे सगळे मॉड्यूल्स जे फाव ते लोकांक वॉट पीपल डिजर्व हे तेन दाखवून दिल्ल्या। आनी ही भंय हे सरकाराकूय न्हू आख्खे बीजेपीक ही भंय जाल्ली हा आनी हे भंये लागून एडिशनली इंडिया एअरलायन्स पळयन मजगती विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी केजरीवालाक समर्थन दिवपी प्रतिक्रिया दिल्या। हाजे वयल्यान सिद्ध जाता ते आतां भिल्या, कित्याक टायमींग जर आमी पळयत ताजो अरेस्टाचो जाल्यार म्हाका दिसता दिस इज द सायन्स ऑफ शोईंग दॅट दे आर लुजींग द इलेक्शन्स। तुमचे कडेन आतां इतलो टायम आशिल्लो मरे, तुमकां जाय जाल्यार तुमी कितें करता। सो आतां इन द ईव ऑफ इलेक्शन ही कित्याक ही गडबड, कित्याक इतलें हें वातावरण तुमी निर्माण केलां। ह्या सुद्दां केसीन माननीय श्री अरविंद केजरीवाल हे पूर्ण निर्दोष सुटका जातली अशी म्हाका आशा आसा, कारण हाज्या पयलीं ईडीच्या बाबतींत अशेंच जाल्लें आसा आनी ही जी आसा ही भारतीय जनता पक्षाची डिक्टेटरशिपाची नांदी आसा। इलेक्शनाच्या मेन टायमाचेर एका पार्टीच्या लिडराक आनी एका चीफ मिनिस्टराक अरेस्ट करप ही एक बरी गजाल न्हू। ही गजाल डेमोक्रेसी खातीर बरी न्हू, लोकशाये खातीर बरी न्हू। हे खंय तरी हुकुमशाहीच्या वाटेन वयता अशें आमकां तरी दिसता। जर केजरीवालान कितें केलां ना त्याच्या पार्टीच्या लिडर्सांनी कितें केलां जाल्यार हेची चवकशी पयली जावपाक जाय आसली। जशें बाकीच्या लिडरांचेर एक्शन जाल्या तशी केजरीवालाचेर पयली एक्शन जावपाक जाय आसली। सरकारातले आणि सरकार समर्थक फुडाऱ्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिल्यात। त्यांच्या भितर त्यांच्यानी जे गोष्टी केल्ले आसात, जे स्कॅम केल्ले आसा लिकरचे, ज्या तरेन त्यांच्यानी सरकारचो रिवानी बुडयल्लो आसा आनी कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या हातूंतल्यान त्यांच्यानी जे काम केल्लें आसा लिकर स्कॅमाच्या हातूंतल्यान आनी त्यामुळे ते प्रूव जातलें म्हणूनच तांकां अरेस्ट केल्ली आसा। आनी म्हणून कविता जेन्ना तिणेंय स्टेटमेंट केलो न्ही तांचो हें आसा, त्यामुळे म्हाका दिसता की जो ईडीन कारवाई केल्या योग्य कारवाई केल्या असं म्हाका दिसता। तेचेर राजकारण अशें हांव म्हणना, पण यू हॅव टू हॉनर सम ज्युडिशियल ऑर्डर्स, कारण ज्युडिशरी ही स्वतंत्र आसा भारत देशांत। कितें कारण बॉन्ड जे आसा सुद्दां ते रिजेक्ट केले पळय आमी घेतिल्ले। सो ज्युडिशरी घटने प्रमाणे चलता आनी त्या प्रमाणे आमी चलूं जाय। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।